बरी सांस म्हणा बरी असं काय हां बरी सांस वय आम्ही आधुनिक भूमी वैंकुटा गायल्या आधुनिक भूमी वैंकुट म्हळ्यार हांगासर आदम आनी एव मात न्ही जायते आदम आनी जायतो एव आसात पूण आधुनीक जाणवायेन बरयल्ली आदम आनी एव आमी जावन आसा देखून तिसलेल्यान आमी पासवर पळयल्यार हांगासर आमी जायते रितीची ती वाळिल्ली जर म्हणटा ह्या वाळिल्ल्या जरेंतली उतरांक मेळोवन कविताचो तो सुबीत पवार आसा करूंक आयल्या तुमकां सुबीत दिसता परत एक पोटी या सुबीत सांजेचे शुभाशय पटयता पवित्र काळजाच्या देव तेंपलान एल्टनाच्या काळजा भितर जेजू आयला आनी तो संतोष जेजूक मात न्ही एल्टनाच्या डॅडीकी जाला देखून ताणें आज ह्या कवी मित्रांक हांगासर आपयलां पोएटिका वॉट्सअप पंगडाची 17वी कवी गोष्टी आसा करच्या ताका तुमकां सुबीत दिसता पयल्यान पयलें मोगाचो स्वागत मागता दोन घट्ट ताळयो आशेता तर मुगोचे न्हू आयच्या ह्या कवी गोष्टीचें उद्घाटन आतां हांगासर चलूंक आसा त्या फुडें आमच्या मान मनशां हांगासर मुखार आपोवन ह्या विधीचो मान आमी दिवंक आसा आयचो उद्घाटक आसा सांगतास आयचो मानाचो सोयरो आसा मनीस विलियम मस्करिनस सांगतास मनीस रिचर्ड लसरादो मोगा कवी मनीस जोसेफिंटो किन्निगोळी कवी गोष्टीचो सुकान घेवची जावन आसात मनीस वॉल्टर दांतीस आनी डॉक्टर एनी कॅसलिनो हांकां घेवन आयच्या कार्याच्या गुरकारान भोव मनीस नवीन पेरेरीन वेदीची वाट दाखयची म्हूण उलो दिता सांगतास आमचे संगी आनी एक मूळ संघटाक कोंकणी कुटुंबारेन प्रशस्ती आसा कर्ण लोकां मुखार जाल्लो मनीस रिचर्ड मॉरस तांकांय हांव मोगान स्वागत करता तांणी मुखल्या वेदीक येचे म्हूण उलो दिता हांगासर यो दिता सांगतास बाय दोतोर एनी कॅसलिनो आनी मनीस वॉल्टर दांतीस तुमी सगळ्यांक हांगासर मुखार उबे जावंक जाय उतरां उलयल्यार पावनांत उतरां आयकाचें गे उतरां आयकल्यार पावनांत उतरां जिरयचें गे उतरां जिरयल्यार मात्र पावनांत ती उतरां मुखल्या पिळगेक वळाचें गे कविनी करचें काम तेंच जावन आसा उतरां उलोवचीं उतरां वाडचीं उतरां जिरोवचीं आनी उतरां मुखल्या पिळगेक आमी सदां नीत जावन दायजां दवरचीं असल्यार एका पवराक फाटल्या 16 कवी गोश्टींनी एक मुखेलपण घेवन भोव मनीस नवीन पेरेरीन बरी वाट दाखयल्ली आसा 17वी कवी गोश्टी ताच्या मायेगांवांत आनी ताच्या काळजाक लागसर आसच्या पुताच्या पयल्या कुंगाराच्या सुवाळ्या जाता म्हणटा आसतना ताका 200 बासकीच्यो ताळयो आमी सगळ्या दिवया हे कवी गोश्टी उबी केल्ल्या खातीर तर मगोचे न्हू हांगासर हे कवी गोश्टीचें उद्घाटन जावंक आसा आमचे संगी हजर आसा भोव मनीस रिचर्ड लसरादो तांचे लागीं उपकार मागता मुखार एक वाटली दवरल्या त्या वाटले भितर जायत्यो चिटी आसात तांणी वेब जर्नलिस्ट सांगत आसा सायबर मिडिया कन्सल्टंट जावन आनी फाटल्या 40 वर्सां जावन कोंकणी कन्नडा इतर भाशेन सेवा दिल्ली आसा आनी आज ह्या वाटलेंतली एक चीट ते वेंचतात आनी ती चीट वेंचून आयच्या गुरकाराच्या हातींत तांणी दिल्ली आसा थंयसर बरयल्ली ती नाजूक उतरां तो आपल्या वोंटांतल्यान वाचतलो तुमच्या मनाक पावयतलो आनी कवी गोश्टीचें उक्तावण अशें जातलें भोव मनीस नवीन पेरेला मनीस रिचार्ड लसरादो विसरले कविता आसा गौरी वर्णेकर हाणें लिखलेलें ती फुलां वेगळ्या वेगळ्या रंगांनी फुलतात ती फुलां वेगळ्या वेगळ्या रंगांनी फुलतात खेळटात तिळटात गळटात खेळटात तिळटात गळटात मागीर मागीर एकाच रंगाची जातात मागीर एकाच रंगाची जातात देव बरें देव बरें करूं भोव मनीस नवीन पेरेला कवी गोश्टीचें तें उद्घाटन मिसदिल्या कवितेद्वारे केल्ल्या खातीर बहुशा ती कविता आयकतना हांवें आयकूंक वचूना पूण आयकतना अशें भोगलें की ही फुलांय हांगासर सांगाता मेळटात सांगाता मेळोन तरावळ रितीची आसतली पाटी येतना एकाच आंगणांतल्या फुलां बरी जातात देखून परत एक कोटी ताका 2 घट्ट ताळयो आमी दिवया आनी आज आमचे संगी हजर आसच्या मुखेल सैर्या लागीं निवृत्त ऑडिटर एसिस्टंट कंट्रोलर स्टेट अकाउंट डिपार्टमेंटान ताणें सेवा दिल्ली आसा सुरतकालचे आदले उपाध्यक्ष समाजसेवक जावन आसचे भोव मनीस मलगडे विलियम मास्करेनस आज आमच्या लागीं थोडी उतरां उलयता समेस्तांक बरी सांग मागता हांव ह्या 17वे कवी गोश्टी हांगासर आसा म्हाका नावीन पेरेर संदेव तीर्थिताना साधारण एक 2 वरां दनपारां म्हाका भारी एक संतोश भोगलो
हो सुरतकल्स मनीस ह्या कावी गोश्टाकने कोंकणी साहित्याक कळमीत नातलो वावर जावन आसा निजाकी आमकां संतोश ताजे कावन हांवें जायते वाचल्यात आमच्या वळखीचे पत्रांत ते आसात आनी भायर म्हाका थोडी मेळिल्ली हांवें वाचल्यात आनी एक विशेश कितें म्हळ्यार ताच्या भुरग्याच्या कुंभाराच्या हो एक संभ्रम आचरशाक हो एक अवकाश ताणें उपयोगीत निजाकी म्हाका एक केदाळे एक उडास येता आमच्या पदरापण आतांच्या पदरापण म्हणिल्लो हर एक फावटी आमी जर तर हर एक फावटी कुंभार घेता एक नवो उस्वास आमी घरा व्हरून पावयता तशेंच अनेक फावटी येताना तो उस्वास परत आमी व्हरता वचून म्हळ्यार खऱ्या जेजूक आमी व्हरता तर आमी नवो उस्वास आमी घरा व्हरता वचून ह्या अपुर्बायेच्या संदर्भार संजेर हे कार्यक्रम बऱ्या रितीन जावच्याक हांगासान गोवातावन आयल्यात म्हणून नवीन पिरायन म्हाका कळयला साबार पयशिला गांवांत 4 वरां हांगा हजर जाल्यात म्हणून तिळशिला हांव 4 वरां म्हणजे बेड्डार आलो 3 वरां येवन घरा जेवन 4 वरां आलो निजाकी ही उमेद पळयतना निजाकी आनीक ही काविता ती मोगी आनी तशेंच मोगरी जिवंत आसात म्हणून म्हाका एक भोव व्हडलो संतोश कोंकणींत आजकाल स्थानमान इतलो एक विशेशचें ना जाल्यार जायते वावरून आसात तांचे सदांच पोंता पावणे म्हूण सांगून आज म्हजें मागणें जावन आसा देव बरें करूं देव बरें करूं भोवनेस विलियम मस्करीनस तुमी उलयल्यात खुशी जाली 3 तेरदारचे आमी उतरां वंची आमच्या मोतयेंतलें पूण ती उतरां मोतयेन घालचीं देवान आनी आज देव त्या काळजांत आयिल्ल्यान एक अवकाश आमकां दिवन हांगासर 3 तेरा मुखांत आमी लिखलेलीं उतरां उलोवंक आयलीं जाल्ल्यान हांगासर तुमकां सगळ्यांक हे कवी गोश्टीक परत एक फावटी मोगाचो स्वागत म्हणटा आसतना मुखलो वेळ आसा कवी गोश्टीचो हें सुकाण घेवच्या हांगासर आमचे संगी आसात दोग जाणटे कवी तांची पदां आमी आयकल्यात तांची उतरां आमी वाचल्यात तेंचेर येयल्यात त्या देखून कवी वॉल्टर दांतीस आनी कवी डॉक्टर एनी कॅस्टेलिनागी उलो आसा तुमी वेदीर वचून बसका आनी घेवच्या आमी सर्व मोगाच्या मानाच्या मनशांनी आमची बसका वेदी मुखार आसच्या लोकां जमी आसांगीक घेवच्या उलयता हांगासर मोठवें वेदी कार्य उद्घाटन कार्य समता मोगाचें सकट आमच्या मानाच्या सैन्याक एकदम घट्ट थाळयो दिवया उद्घाटनाचें कार्य हांगासर चलयल्या विनंती केल्ली आसा सांगातच हांगासर आनी 2 नांवां तुमकां बरोवंक ना ते जावन आसात आमचे आयचे गोंयकार कवी न्ही तांची दोगांची नांवां बरोवंक नात तें सोडून मागीर तुमी कविता वाचलेल्यांची मात नांवां बरी आसा सगळ्यांची बरोवंक वचनाका जायतकी देखून ही तुमच्या गमनांत आसूं दी देखून गोंयचो कवी रुपेश आनी सांगातच ओंकार नायक हांची नांवां सांगातच नविनाची नांवां ती बरोवंक वचनाका देव बरें करूं थँक्यू देव बरी सांज देव सुमेश तांक आयच्या पोएटिका कविता पळयनाक तुमकां मोगाचो येवकार मागता कविता एक घडी हळू काळजावली जाल्यार आनी एक घडी अंतराळाचो गाजी जावंक शकता एक घडी तणावयल्या दोवाची हळवाय जाल्यार आनी एक घडी तिराचो मारी जावंक शकता कविता जिविताच्यो अंक्र्यो किर्लोवंकय शकता गुलोबाच्यो पाकळ्यो जडोवंकय शकता असल्या भावनाच्या मेळाक आनी शब्दांच्या खेळाक आमी साक्ष जावचेर आसा अगाध संवसाराच्या कोनशांत लिपोवन आसच्या गुटांक आनी विस्मयांक उजवाडाक हाडूंक वावुरच्या खगोळ विज्ञानी परी आमच्या पोएटिका पंगडाचो ॲडमीन श्रीमान नवीन पेरेरा सुरतकालान आमच्या कोंकणी संवसारांत लिपोवन आसच्या काव्याळ तालेंतांक उजवाडाक हाडूंक आरंभ केल्लो वॉट्सअप पंगड पोएटिका एक मोळपातार वावनी कांय उणें न्हय आज हे मोळबातारू आम्हा सर्वांक 17वे फावटी कविता संवसाराच्या भोंवडेक आपोवन व्हरते आसा तुमचें सीट बेल्ट भद्र करा आमी आतां पोएटिका मोळबातारवार कवित्रा अंतराळाचें पर्यटन करतले हांव आतां वेदीक आव्हान करता आमच्या पोएटिका
पंगडाचे फामाद कवी कवयित्रींक श्रीमती जॉयस पिंटो किनिगोळी, श्रीमान अरुण दांती पेर्नाल, श्रीमान स्टॅनिस्लावस किरे, श्रीमती जूलियट मॉरिस देरेबैल, श्रीमान हेनरी मास्करेनस गंजीमटा, श्रीमान रेमन डिकोना ताकोडे हांणी मुखार येवचें आनी तुमची बसका स्विकार करची. श्रीमान रॉनी क्रास्ता केलाराय हांणी वेदीक येवचें. कमळबातारू प्रवेश करते आसा संवसारांतलो अति सुंदर तारापुंजो द ग्रेट बेर म्हळ्यार महाआस्वेला. ही नक्तिरा मंडळी 7 नेकेत्रांचें एक पुंजो जावन आसा. हाचे विशेश कितें म्हळ्यार ह्या नेकेत्रा पुंजाच्या पयल्या 2 नेकेत्राच्या निटायेक फुडें सरल्यार आमी उत्तर ध्रुवाच्या नेकेत्राक पावता. हे ध्रुव नेकेत्र आमकां दिशा निर्धार करच्यांत मजत करता म्हण आमी 6 जाणां आज आमची ही 7 नेकेत्रां आपल्या चुटुकांद्वारे जिविताची सत्ता आमचे मुखार उगडतात आनी ही सत्ता आमकां जिविताची दिशा निर्धार करच्यांत उपकारतात म्हणलो म्हजो भरवसो. मोगचनो चुटुका आज चुटुकाची कविता फेस्त. चुटुका सुरवात केल्ली कन्नड कवी दिनकर देसाय हाणें. दिनकर देसायक चुटुकू ब्रह्मा म्हणटा. ताणें 4 ओळीची कविता बरोवन चुटुकांक जल्म दिलो, ताज्या प्रती फामाद जालें. कशें 1000 ओळीची एक काणी कविताद्वारे फकत 12 ओळींनी ते सगळे सगोगाले सांगता गे, तशेंच चुटुकू 4 ओळींनी सगळी काणी सांगता. दिनकर देसाईचे एक चुटुक हांव तुमकां सांगता. ನಿತ್ಯವೂ ಉಂಟು ದೇವರ ಪೂಜೆ ಉದ್ದ, ನಡತೆ ನೋಡಿದರೆ ಯಾವುದೂ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಶುದ್ಧ. ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಈ ಪೂಜೆ, ಪುಣ್ಯವಂತರಿಗಿಲ್ಲ ದೇವರ ಮುಲಾಜೆ. म्हळ्यार भाग्यवंतांक देवाची गरजच ना म्हणून. आनी एकलो कवी आसा डुंडीराज उडपी सोस्त बँकान मस्त असो काम करून हास्य कवी तोय 4 ओळीच्या चुटुकाचो फामाद कवी. तरी आतां मोगाच्या न्हू आनी वेळ करनासतना आमच्या कवींची चुटुका फेस्त हे पोएटिकाद्वारे आमी एक नवे संवाद करता. चुटूक कवीक आमी फामाद करता. आमची पयली कवयित्री आसा श्रीमती जॉयस पिंटो किनिगोळी. सर्वांक बरी सांज मागता. म्हणजे पयलें चुटूक जावन आसा लव गुरू. मोगा सागोरांत बुडोवंक शिकोवचो लव गुरू सूर्यो. मोगा सागोरांत बुडोवंक शिकोवचो लव गुरू सूर्यो. आपूण जावन केदें कस बुडाना. आपूण जावन केदें कस बुडाना. हेरांक बुडोवन पळयता तमासो. हेरांक बुडोवन पळयता तमासो. दुसरें झुजू. सोबित केसांचेर पडतस कातर. सोबित केसांचेर पडतस कातर. तुटलेल्या केसांनी झूज मांडलें. तुटलेल्या केसांनी झूज मांडलें. आतां आंगभर तोपून आसात. आतां आंगभर तोपून आसात. देव बरें करूं. वा बारे पुरबाय जॉयस बाय. रागान कातरले म्हूण रागान तुटल्या केसांनी म्हाका साता तोपूंक सुरू केलें. वा. आमचो मुखलो कवी श्रीमान स्टॅनिस्लावस किरें. चिटुको आसात. पयली समाधी. तूं एक कोली दिसनांतल्या वाऱ्यान जडयलेली उबून येवन म्हज्या पांयां तळा पडलेली. तूं एक कोली दिसनांतल्या वाऱ्यान जडयलेली उबून येवन म्हज्या पांयां तळा पडलेली. हांव तुका आरयतां न्हंय काळजा लागीं वेंगूंक बगार सरमुणान घालून लासून. हांव तुका आरयतां न्हंय काळजा लागीं वेंगूंक बगार सरमुणान घालून लासून. दुसरी आसा अदृश्य विश्व. बास जल्मानंतर कुडीन जोडलेलो अदृश्य विश्व. बास जल्मानंतर कुडीन जोडलेलो अदृश्य विश्व. जेन्ना जीव उलयता तेन्ना तुजें असले स्वरूपच संवसार आमकां पिंतरावन सोडटा. वा वा. जेन्ना जीव उलयता तेन्ना तुजें असली स्वरूपच संवसार आमकां पिंतरावन सोडटा. देव बरें करूं. वा वा. बरो ताळयो दिवया आमी हर एक कवाना उपरांत.
कोणाकी पार्की जाय तर 2 मिनटां ताजे लागीं उलयल्यार पळोव खंय स्टॅनिस्लावान हें बऱ्यान बरयलां मुकलो कवी मुखलो कवी आसा श्रीमान हेनरी मस्करेनस गंजी मठ. पयलें चुटूक आसा याद. तुजी याद अशी सतयता म्हाका तुका एका घडयेक तरी विसरून सोडया अशें आशेलो हांव. तुजी याद अशी सतयता म्हाका तुका एका घडयेक तरी विसरून सोडया अशें आशेलो हांव. पूण ती घडी एका घडयेकी उदेना जाली. वा वा एक तेंबो उदक एक तेंबो उदक दी धगधगा तापचे धरतेन मागलें. पोट्टू बांयच्या काट्यार उबो रावन हांवें कोळशाक तिडलें. एक तेंबो उदक दी धगधगा तापचे धरतेन मागलें. पोट्टू बांय काट्यार उबें रावन हांवें कोळशान तिडलें. धरती गुवन मुखार सरली. म्हजे पांय थंयच स्तब्ध जाले. वा म्हळ्यार तो बांयत पडलो. वा व्हेरी गुड. आमची मुखली कवयित्री आसा श्रीमती आयरीन रेबेल्लो कुलशेकर. म्हजें पयलें चुटूक जिणें आनी सुणें. जिणें आनी सुणें. बेकार हें जिवीत न्हय कांय फायद्याचें. बेकार हें जिवीत न्हय कांय फायद्याचें. बोगा पायलें आनी कोणा खातीर जियोवचें. बोगा पायलें आनी कोणा खातीर जियोवचें. पास घालन दोरी रुका फांट्याक उडयतना पास घालन दोरी रुका फांट्याक उडयतना म्हजें सुणें येवन शिमटी हालोवन पांय लेवा लागलें. म्हजें सुणें येवन शिमटी हालोवन पांय लेवा लागलें. दुसरें चुटूक आसा हात कांपले. कामेल्याक मजुरी दितना ताचे हात कांपले. कामेल्याक मजुरी दितना ताचे हात कांपले. इल्लें कातरन कांय थोडें मात्र ताका दिलें. इल्लें कातरन कांय थोडें मात्र ताका दिलें. पिडेंत आस्पत्रेक पावतना दाक्तराचे हात कांपले. पिडेंत आस्पत्रेक पावतना दाक्तराचे हात कांपले. जीव होगडावनी लाखांनी बुरूंक पडले. जीव होगडावनी लाखांनी बुरूंक पडले. देव बरें करूं. वा वा तेज्या आयरीन बायच्या हर एक हांवें चुटूक वाचलें. समा सो वर्ड बरल्या ताणें 6 words इन ईच लायन. म्हजे हात कांपले आयरीन बायलेक क्रेडीट कार्ड दितना म्हजे हात कांपले. कार्ड पाटी येतकी क्रेडीट उरतकी म्हणून चिंतून म्हजें माथें तापलें. मुखलो कवी आसा श्रीमान रॉनी क्रास्ता केलराय. समेस्ताक माया मोगाचो नमस्कार. म्हजे चुटुका पुरा माणक्याच्या काजारावेर आसात. आतां वाचता तेच माणक्याचें काजार. पावसा खातीर तुमच्या गांवच्या रिवाजे परी म्हज्या भावाचें तुमी गद्दाळ्यान काजार केलें. पावसा खातीर तुमच्या गांवच्या रिवाजे परी म्हज्या भावाचें तुमी गद्दाळ्यान काजार केलें. आतां म्हज्या प्रेमीचें डिमांड सोडलां. आतां म्हज्या प्रेमीचें डिमांड सोडलां. दोत देणें कांयच नाका पावस नातल्या गांवाक व्हर. काजार जावंक दोत देणें कांयच नाका पावस नातल्या गांवाक व्हर. दुसरें आसा इतलें पुराक करसून आमकां माणक्यांक काजार करून गांठयल्या तुमी गांवकारांनो. इतलें पुराक करसून आमकां माणक्यांक काजार करून गांठयल्या तुमी गांवकारांनो. आमकां सुहागरात मांडावंक एका बेशनांतपणी एक कप उदक दवरशात. एका बेशनांतपणी एक कप उदक दवरत्यात. बरो विशय विंचला रॉनीन. काजार पावस येवच्या खातीर माणक्या काजार करचे. पूण रॉनी बाब बेसिनांत सुहागरात आसूंक उदक म्हणी दवरल्यार दुसऱ्या दिसा तोंड न्हू घेतना तांतयांची रास आसत थंय. आमच्या 25 जाणां कवी कवयित्रींक आमी देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. अपुर्बायेची कविता तांणी वाचल्या आनी निजायकी हाजी सुरवात बरी जाल्या. आमच्या पोएटिका मोळबाथारवाचें मुखलें निलदाण हॅली शिमटी नेकेत्र. हांव वेदीक आव्हान करतां मुखल्या कवी कवयित्रींक कुमारी रेनिशा डिसोजा कटील, श्रीमान जॉर्ज लिगोरी डिसोजा सुरतकल, डॉक्टर जोयर नोरोन्ना किन्नीगोळी, श्रीमान विल्ली अल्लीपदे,
आणि श्रीमती फ्लाविया अल्बुकर्क पुत्तूर. हॅली शिमटी नकेत्र पावनशे 1 वर्साक एक पावटी नियमीत रुपार गोंयच्या लागसार दिश्टीक पडटा. हे शिमटी नकेत्र बरवशाचे संकेत. हर एक कवी कवयित्री बरवशाचें प्रतिरूप. आपल्या कवितेनी उमाळून येवच्या भावनांत एक सुंदर संसार रचचें सोपान ती देखतात. आमचे फुडले 5 जण कवी कवयित्री आमकां हांसयतात, चिंतपाक लागयतात, जिवितांत एक बरवसो उपजयतात. आतां आमी तांच्या कवितेक कान जावया. आमची पयली कवयित्री आसा कुमारी रेनिशा कटील. म्हजें पयलें चुटुकाचें नांव जावन आसा परिस्थिती. नितळायाच्या कामाक गरज सारणी कुंटो. नितळायाच्या कामाक गरज सारणी कुंटो. आज पर्यंत पडला कोणशा मुल्यान. आज पर्यंत पडला कोणशा मुल्यान. दुसरें चुटूक जावन आसा पातयेणी. वताची दाव तडवन आसतना हांवें आडलेल्या सत्रेक मुजेरस पातयेणी हांवस सावळी दीन म्हूण. मुजेरस पातयेणी हांवस सावळी दीन म्हूण. देव बरें करूं. वा वा. उदयनेवची कवयित्री बरी प्रतिभावंत रेनिशा साणेकुंटो. सर्वांक व्हरतो गरजेचो पूण ताका जागो कोणसोच. आमचो मुखलो कवी आसा श्रीमान जॉर्ज लिगोरी डिसोजा सुरतकर. 2 हास्य चुटुकां. आयतारा मिसा उपरांत इगर्जे आंगणांत बोबाटून आसलो एकलो व्हडल्यान. आयतारा मिसा उपरांत इगर्जे आंगणांत बोबाटून आसलो एकलो व्हडल्यान. विगारांनी वाचून सांगलेलें नांव नाका म्हणून दिल्लें आपणाचें दान. विगारांनी वाचून सांगलेलें नांव नाका म्हूण दिल्लें आपणाचें दान. हें आयकल्लो नीज दानी मागणें करूं लागलो आपल्या मना भितर बापा ताका बक्षी. आनी परत पास्कां व्यस्त जालें. त्या दीस आमी बोडताची उचारणी करता. पास्कां मिसा वेळार बोडताची सता उचारतना याजकान विचारलें. पास्कां मिसा वेळार बोडताची सता उचारतना याजकान विचारलें, सैतानाक तुमी पाठ करतात गी? वय हांव पाठ करतां. म्हजी जावाब उचारली. म्हज्या फाटल्यान बसलोलो म्हाकाच पळयतालो आपले दोळे वाटार. तुज्या प्रकार तुज्या फाटल्यान बसले इगर्जीन पुरा सैतानच म्हूण जालें. तशें लिगोरी मामान इगर्जेचे सैतानाचें सांगतना म्हाका एक ल्हान जोक उडास येता. एक फावटी एकल्याक आमच्या दुमगाक अरुण दांतीच्या दुमगाक इगर्जींत सला मंडळच्या खंयच्या मिटिंगाक आपयल्लें खंय. वो थंय मिटिंगार बसून आसतो न्हू बोत लुकते न्हू इल्लें शिकून तासुल्लो. पाद्रापान विचारलें, दुमगा काले बी येताय तूं? उदक फादर म्हणलो. विगाराक इल्लो डावट आयलो. लागीं वचून बोटल घेतली. बोटल हुंकून पळयतना सोऱ्याचो वास. फोटी मारताय गे, सोरो पियेताय आनी उदक म्हणटाय. बापाक असलें अजाप, परत्यान तुवें उदक आसलें वायन केलें म्हणलो. आमचो मुखलो कवी आसा डॉक्टर जोयर नोरोना किन्निगोळी. चुटूक हांवें केन्नाय बरोवंक ना. बरयतना इल्लेशें लांब चुटूक जालें. चुटूक बरोवंक विशय कळोना म्हाका. मागीर काले करचें मातें करपितना फेसबूक दिसलें दोळ्या मुखार. फेसबुकांत कवितेच्या मट्टा विशयान थोडें डिस्कशन आसलें. थोडे विमर्शो मट्ट चडाचे कवितेचे आनी म्हणून विमर्शो इल्लोसो आसलो. निंदा दुरसणें चड आसलें. तें पळयतना म्हाका एक चुटूक बरें म्हूण बगलें. एकल्यान म्हज्या तरण्या अस्कत कवितेक विमर्शाच्या मणयार उबें करता म्हळें दुरसोण्याची दोर येरून एकच परा फाशी दिली. एकल्यान म्हज्या तरण्या अस्कत कवितेक विमर्शाच्या मणयार उबें करता म्हळें दुरसोण्याची दर येरून एकच परा फाशी दिली. आतां म्हजी निर्जीव कविता थंयसर उमकळोन आसा. वा वा. उपरांत तांणी दोगांनी आणे आनी ताणें अपराध नानांते मांडून एका आत्मनाच्या कुर्सार तिका मारलें. उपरांत हाणें आनी ताणें दोगांनी अपराध नानांते मांडून तिका आत्मनाच्या कुर्सार मारलें
आता खुर्साच्या उबा रायर ती निर्जीव कविता स्तब्ध आसा आता त्या उबा रायर ती कविता स्तब्ध आसा निमाणे ते सोग जण सांगाता मेळोन म्हज्या आदुऱ्या गणेड्या निर्जीव कवितेची मूर काणयो गांवान गांव भोंवन आसात आता ते सोग जण म्हज्या आदुऱ्या निर्जीव गणेड्या कवितेची मूर घेवन गांवान गांव भोंवन आसात फेसबुकान ती भोंवन आसात हांवें विचारलें जाणाऱ्यानो मलगड्यानो जाणाऱ्यानो अशें कित्याक करतात हांवें विचारलें मलगड्यानो जाणाऱ्यानो अशें कित्याक करतात ते म्हणाले अरे पापिया ही आमची वृत्ती वो आमचो पेसो अरे पापिया ही आमची वृत्ती उत्तमचो पेसो उबारन सोडोवन वोवोवन उबारन सोडोवन वोवोवन तुज्या कवितेचे मट्ट आमी चड करता जॉयर ताज्या सवय प्रमाणे विशिश्ट टॉपीक विंचता जॉयराक हांव ल्हानपणान वळखता किन्नी गोळींत दोग जाण इंटेलेक्च्युअल आहात म्हळ्यार अति बुद्धिजिवी ते एक जॉयर आनी एकलो रवी प्रशांत लोबो म्हणून तो अमेरिका आसा आतां ल्हानपणां तावन आमच्या किन्नी गोळीच्या सगळ्यांच्या IQ-च्याकी एक 25 पॉयंट IQ तांचे चड उरल्या सडाच्याकी रियली ग्रेट बरें जाला जॉयर देव बरें करूं आमचो मुखलो कवी आसा श्रीमान विल्ली अलीपदे देव बरी सांज समेस्ता म्हजी आयची दोनी चुटकां एक सुरसुऱ्या विशयान आसात गांवार कितेंय पळयता जाल्यार आमकां सुरसुऱ्या येतात पूण आमच्याच भितर कितें आसा तें आमी लिपोवन दवरता पयलें चुटूक आसा उजो गांवच्या रानान पेटला उजो सुरसुऱ्या आयकतात पालवोंसो कसो गांवच्या रानान पेटला उजो सुरसुऱ्या आयकतात पालवोंसो कसो पूण कोणाक दिसता काळजान पेटला मोसरा उजो कोण वळयत मोगा वाळो पूण कोणाक दिसता काळजान पेटला मोसरा उजो कोण वळयत मोगा वाळो तो हांवेंच वळयचे दुसरें आसा आसरो रस्त्या देगेन देखता आसरो धरणीक पडली दोळ्यां दुकां निसरून रस्त्या देगेर देखता आसरो धरणीक पडली दोळ्यां दुकां निसरून पूण म्हज्याच घरान म्हजी आवय जाल्या कसरो तर खंयसर लिपलो म्हजो हुस्को पूण म्हज्याच घरान म्हजी आवय जाल्या कसरो तर खंयसर लिपलो म्हजो हुस्को देव बरें करूं वा वा बरें म्हळां विल्ली तुजें चुटूक आयकून म्हाका एक सांगणी उडास आयली दुसऱ्यांच्या आवयक पळोवन सुरसुरे दुसऱ्यांच्या आवयक पळोवन सुरसुरे आपल्या आवयक घरा येवन पुरपुरे आमची मुखली कवयत्री आसा श्रीमती फ्लाविया अल्बुकर्क पुत्तूर सुमेस्तांक देव बरी सांज हांव मागता म्हजी चुटुकां आसात बंदिवाना विशयांत 3 चुटुकां वाचता हांव बंदिवाना विशयांत त्या जैलांत एकलो बावोवन बसुल्लो त्या जैलांत एकलो बावलोवन बसुल्लो जैलारा कडेन म्हजें सवाल हुशार ना कितें हुशार ना ताका कितें ताणें सताक साक्ष दिली ताणें सताक साक्ष दिली सत नितीदारा मुखार मेलें सत नितीदारा मुखार मेलें साक्ष बंदी जाली साक्ष बंदी जाली म्हजें दुसरें चुटूक बंदी कण्यांतल्या त्या कुडांत एक सुरी उमकळटाली बंदी कण्यांतल्या त्या एका कुडांत एक सुरी उमकळटाली ही कित्याक हांगा सवाल म्हजें ही कित्याक हांगा सवाल म्हजें राजकारणीच्या पुताक वारे राजकारणीच्या पुतान एकल्यासो काडलो जीव राजकारणीच्या पुतान काडलो जीव ताका जामीन फावो ताका जामीन फावो सुरयेक शिक्षा फावो सुरयेक शिक्षा फावो तिसरें चुटूक बंदिवान नातलेल्या त्या जैलाच्या सेल्लांत बंदिवान नातलेल्या त्या जैलाच्या सेल्लांत थाले मारन तें बद्र केलां थाले मारन तें बद्र केलां हें कित्याक दवरलां बंद हें कित्याक दवरलां बंद सवाल म्हजें राजकारणीच्या पुताक वारें सेवच्याक मेळ्ळ्या कबलात कोर्टांत हांव राजकारणीच्या पुताक वारें सेवच्याक मेळ्ळ्या कबलात कोर्टांत
वॉकिंग गेल्लो तो सुकोण दावला वॉकिंग गेल्लो तो सुकोण दावला वाऱ्याक धरण विचार केला देखून वाऱ्याक धरण विचार केला वा देव बरें करूं वा फ्लाविया बायन पुत्तूर तावन येवन आमकां सीदा जैलाक सापनवलें अपूर्बायेचे चुटुका तेजी प्रस्तुत परिगीतेक संबंध जाल्ली कशें आनी आतां आमी पळोवन तसां वाचून आसा कशें वशिलेवंत अपराधी सुटोवन भायर वेता आनी त्या क्रायमाक आसले हातेर ह्या साक्षीत विचार जाता कोंकणींत कोंकणी कविता विशयांत अती अभिरुची आसली ह्या आसलो कोणी पळयला जाल्यार ती फ्लाविया बाई पयशिल्ल्या पुत्तूर तावन खंय कार्य जाल्यार येता आतां मात न्ही कविता ट्रस्टाची प्रोग्रामां पयलें 3-4 वर्सां पयलें तावन हांव पळोवन आसा ती थंय तावन धांवन येता आपल्या बिजी कामाच्या भितरय आनी पुत्तूरान ताणी एक कविता संमेलन केल्लो न्हय फ्लाविया बाई 4 वर्सां पयलें 5 वर्सां पयलें एक कविता संमेलन आमी हांगा तावन बस करून गेल्ल्या सायंट फिलोमिना कॉलेजीच्या हॉलान तिका परबी आनी मुखली कविता देव बरें करूं आमच्या 25 जाणां कवी कवयित्रींक आतां मुखार आपयता खंडीत जोरान ताळयाच्या आवाजान तांकां परबी पटोवया आतां मुखार आपयता आमच्या मुखल्या 5 जाणां कवींक आनी कवयित्रींक श्री रोशू बाबा बारकोर श्री लॅन्सी सिक्वेरा सुरतकल श्री मच्छा मिलार श्रीमती फेल्सी लोबो देरेबेल आनी डॉक्टर फ्लेविया कॅस्टलिनो मणिपाल आमचे पोएटिका मोळबातारू विश्वच्या अति सुंदर उपग्रह संद्रेमा तेवशीन आपले पॉयंट करते आसा संद्रेम सोबाय आनी सादेपणाचे रूपणे मात्र न्ही एक मनशांतय बळवंत मनस्थिती जागोवच्यात असलें हातेरी जावन आसा संद्रेम आमकां उजवाड आनी काळोख दोनी मुखामळाची वळख करून दिता आमच्या फुडल्या कवी कवयित्रींची उतरांतय नाजूकपण आसा मात्र न्ही आयकतल्यातय हुस्को जागयता मनशापणाच्या वाटे तेवशीन आमकां समकयता आमचो पयलो कवी आसा श्री रोशू बाबा बारकोर म्हजी कविता आसा काजराच्या विशयाक लागून उडलो एक फावटी वाचली पूण आतां परत इल्ली जाणां आसली देखून आतां मुसण आसात परत हांव तीच वाचूंक खुशी व्हरता एक म्हजो अनुभव काजरा उपरांत काजराच्या एका दिसा उपरांत घरा बसलो होकलेक घेवन गोपांत उलयतनाच पयल्या रातीची खुशालाय येवन पावलेच बिल्लां सांगता गांवचे मानाय पयलें सांगिल्लें स्टेजीक नाका चड फुलां बरो इशीन तिशीन 2 फुलां घाल्या पुरो आज ताचें डेकोरेशनाचें बिल्ल पळयलें फुलांचें की पयलेंच तोंड म्हजें बावुरलें 2 मैलां तरी इगर्जेक हांव कारार गेल्लो रेस्पेराक तो म्हाका हळू हळू व्हरून गेल्लो आज ताणें ताच्या काराचें भाडें सांगतना चिंतलें शिस्तेन हांव पयलें चलोवन वता आसलो हांगा दाखोवन थंय दाखोवन ताणें बरें हांसयलें हांसून फोटे ताणें बरें काडिल्ले आज फोटोग्राफरान ताचे पयशे विचारतना हांव हांसूनच रावुल्लो कारण नासतना त्या मानेस्ता कडेन तालेंत आसा विशेष होगोळसूंचें गाळयो येडचें ताणें मायकारच आज ताच्या एमसीची रेट धाकशे नासतना सांगिल्ली मूय सयत भायर आयली काना भितर गेल्ली खंयचें पद तें सामान समजनातलें तरी डीजे वाल्यान सयऱ्यांक बरें नासयलें आज ताचे पयशे फारीक करूंक हांवें 4 घरां वचून नासाचें पडलें उणें पडी आनी चड आसून दी कडी पावता लोकांक निवरावंक बुकेची वडी कितलें सांगल्यार कॅटरींग वालो आयकलोच ना आज ताचें बिल्ल फारीक करन जिबेक म्हज्या रूसच ना वाणें वस्तूर भांगार शिंगार मुग्दोवचें ना अशें सांगूंक गेल्यार अब्बा देवान जोडल्या मनीस मोडिना जावं मोडल्यार परत काजर जायना हांव वा अपूर्बायन काजाराची एक परिगत रोशू बाबान सांगल्या आनी हे खंडीत गल्फांत हांव तरे फाटी येवन आमसोरा काजार जातना
आमकां सद्दां चिंतूंक वेळ मेळना पूण मागीर बिल्लां फारीक करतना त्या दाळा कळटा काजाराचे नीज मोल पूण रोशू बाबा एक फावटी ती बिल्लां पुरा बाकी धरून पत्राड जाल्ले आहात हांगा तो कोंकणींत हास्य कवी या व्यंग्य कवीचे बरगाल आसा तुमी कन्नडांत या हिंदींत प्रत्येक जावन पळयल्यार मस्त हास्य कवी या व्यंग्य कवी आसात कोंकणीचे एक चिंताप सिरियस टॉपिकार सिरियस सांगल्यार मात्र वृत्ती कविता म्हण तशें कांयच ना कन्नडांत तुमी पळयत जाल्यार हास्य कवीचे मेळत आसा म्हणून हांवें सांगलें डुंडीराज एकलो टॉप हास्य कवितो देखून ऋषू बाबा तसल्या आनी हांवें थोडे फावटी पळयता लवी गंजीमाटा या जॉस्सी असल्यांनी आतां लॅन्सी लिगोरियम तांणी बरोवंक सुरू केला असले कृशिया असल्या कविताची बेसाय काडल्यार कोंकणीचे कविता भंडार ह्या कविता आनिकी ताजें मोल चडटलें म्हणून म्हजी भोगणां मुखलो कवी आसा श्री लॅन्सी सिक्वेरा सुरतकर म्हजें पयलें चुटूक आसा माती आनी मनशां मातयेंत आयिल्ल्यान मातयेंत बी रोयलें मातयेंत आयिल्ल्यान मातयेंत बी रोयलें जडान दिल्ली दानी चिजोवंक मातये कुंडलेंच सडयलें मातयेंत भांगार पिकोवच्या निबान जिवीत मातयेंत जरयलें मातयेंत भांगार पिकोवच्या निबान जिवीत मातयेंत जरयलें मातये आशेंत जिणयेन झुजोवन जिवीत मातयेंतच संपयलें दुसरें चुटूक गुलोबा गुलोबा एका चलये वयर पयस तावन तुका सोयतेल्यांक सोबायेन तुज्या पिसवायताय पयस तावन तुका सोयतेल्यांक सोबायेन तुज्या पिसवायताय लागीं कांय येतेल्यांक स्वादान तुज्या बोलयताय पूण कोण तुका आपणावंक आशेतात पूण कोण तुका आपणावंक आशेतात तांकां मात्र तुज्या फाटल्या कांठ्यांची दूख कळयताय देव बरें करूं वा अपुरबायची कविता लनसेवाब माती आनी मनीस ही म्हाका बरी आवडली तुजी चुटूक आयकून म्हाका एक हिंदी कविता सो उडास आयलो हांगा धरती पर रहता इंसान दौलत गिनता है धरती पर रहता इंसान दौलत गिनता है कल कितनी थी आज कितनी बढ़ गई कल कितनी थी आज कितनी बढ़ गई ऊपर वाला ईश्वर हंसता है और कहता है और अपनी सांसें गिनता है ऊपर वाला इंसान हंसता है और अपनी सांसें गिनता है कल कितनी थी आज कितनी कम हो गई देव आमचो मुखलो कवी आसा श्री मच्छा मेलार समेस्तांक नमस्कार जे पयलें चुटूक आसा गाड न्हीद आदांव बाबाक गाड न्हीद हाडून आदांव बाबाक गाड न्हीद हाडून कित्याक तुवें येवेक रचलें देवा कित्याक तुवें येवेक रचलें देवा आतां म्हाका सदांच जाग आतां म्हाका सदांच जाग गाड न्हीद काडून आसा गाड न्हीद काडून आसा तुवें म्हाका फावो केल्ली दाव्या कुशीची बोर तुवें म्हाका फावो केल्ली दाव्या कुशीची बोर दुसरें चुटूक सुर्योकारान आज सकाळच्या वक्ता आज सकाळच्या वक्ता सूर्य उजवाडाक दवरेन घालां दांगणें आज सकाळच्या वक्ता सूर्य उजवाडाक दवरेन घालां दांकणें प्रकाश दिवच्या सूर्यरायाक अपराधी करच्याक प्रकाश दिवच्या सूर्यरायाक अपराधी करच्याक दवरेन पेटयलां हें मोसरा आकटें दवरेन पेटयलां हें मोसरा आकटें देव बरें वा वा बारी बरो चुटूक पूण दुवरेचे दांगणे जायत घडयेन मायाक निमाणें सूर्योत्सव आसरो ह्या धरतेक मुखलो कवी आसा कवयित्री श्रीमती फेल्सी लोबो देरेबे पयलें चुटूक आसा व्हड व्हड रुखांचो करतना वेव्हार बल्सांनी केल्लो दुडू
करोडांनी हजार व्हड व्हड रुखांचो करतना वेव्हार बोल्सांनी खेळ्ळो दुडू करोडांनी हजार धर्तेर वाडोवन हुणसाण वेतां जिवीत करपोन धर्तेर वाडोवन हुणसाण वेतां जिवीत करपोन आतां उठला आरोप दुर्साप हाहाकार ಒಂಪುಲ್ಲೆನ್ಸಲು ತನ ವೀರಾರ್ ಒಂಪುಲ್ಲೆನ್ಸಲು ತನ ವೀರಾರ್ दुसरी कविता आसा संवसार असोस्सू तूं वोंट शिवून बसल्यार उतरांचें डब्बन घेवन उलयशें करची थांक ताची संवसार असोस्सू तूं वोंट शिवून बसल्यार उतरांचें डब्बन घेवन उलयशें करची थांक ताची एका मेजार बसोन कुल्पांनी कोवळां काडलेले एका मेजार बसोन कुल्पांनी कोवळां काडलेले तूं थंयसो उडतस तुकाय सोडचें नात तूं थंयसो उडतस तुकाय सोडचें नात संवसार असोच जाता तर तुकाच बदली न्हय संवसाराक जाता तर तुकाच बदली न्हय संवसाराक ल्हानशी आनी एक चुटूक आसा मोलां सडल्यांत म्हणून गांव सगळो रडटा मोलां सडल्यांत म्हणून गांव सगळो रडटा मोग त्याग सेवा शांती नितीची मोलां मोल होगडावन नगडीं जाल्ले मात्र संवसार विसरता देव बरें बारीस बरें फेल्सीबाई तिची चुटकाय तिचे बरीस चिक एकदम टिपटॉप हांसून हांसून तूं सांगचें पुरा ती दोन दर्याच्या चुरये बरी तोपून तूं सोडता व्हेरी नायस आमची मुखली कवयित्री आसा डॉक्टर फ्लेविया कॅस्टलेनो मणिपाल तीं दोगांय इश्टिण्यो म्हजी कविता तीं दोगांय इश्टिण्यो एकलें दुबळें आनी एकलें ग्रेस्त एकलें दुबळें आनी एकलें ग्रेस्त अचानक मारुल्ल्या पावसा तेंब्यांनी दोगांयचे मुस्कर भिजयलें अचानक मारल्ल्या पावसा तेंब्यांनी दोगांचे मुस्कर भिजयलें एकल्याचें मेकअप पाड जालें आनी एकल्याचीं दुकां लिपलीं दुसरें चुटूक हांव जायतीं मागणी शिकल्यां पूण बरवश्याचें विधान मात्र काळजाता हांव म्हणटा आनी म्हणा बाबाच्या बावळ्यार आनी मायच्या उस्क्यार देव बरें करूं अपुर्बाचे चुटुका फ्लाविया जे सन्निवेश पयलें चुटूक तेजें एक सन्निवेश कशें वेगवेगळ्या लोकांक वेगवेगळो परिणाम दिता म्हूण अपुर्बायन तिणें विवरिला व्हेरी नायस आमच्या 5 जाणां कवी कवयित्रींक परबी आनी देव बरें करूं म्हणटा हांव आमचे पोएटिका मोळपातारू कव्याळ संवसाराच्या प्रवासाच्या अखेरीच्या पावंड्याक येवन पावला आनी प्रवेश करता आमच्या सौर मंडलाक आतां आमी आमच्या मुखल्या कवी कवयित्रींक वेदीक आव्हान करता श्री ओमकार नायक गोवा श्रीमती लावी गंजेमटा श्री नवीन पेरेरा सुरतकल श्रीमती दीपा रेबेलो ही श्री रोबिन डिसोजा हांची कविता वाचन करतली श्री जॉसी पिंटो किन्नीगोळी आनी श्री रुपेश देसाय गोवा ह्या सर्व कवीक आमी वेदीक आव्हान करीत आसा सौर मंडल सुर्याच्या आनी ग्रहां मदल्या मोगा संबंधाक एक निदर्शन जावन रावता ताच्या मदल्या तुटानांतल्या बांदा निमती संवसारार जीव उपजोंक शकलो आनी आज आमी आमची भूंय ह्या जिवीच्या जिणेक उजवाड फांकून आसा कविताय भावना आनी शब्दां मदलो एक मोगा बांद ह्या तुटानांतल्या बांदा निमती काळजाक नाटवोवची कवनां जीव घेतात आनी आमच्या जिणेक उजवाड जावन वाट दाखयतात आमची फुडलीं 6 जाणां कवी कवयित्री मोगार बरवसो दवरल्यात आसली तांच्या भावनांच्या आनी शब्दांच्या बांदाक आमी साक्ष जावया आमचो पयलो कवी आसा श्री ओमकार नायक गोवा सगळ्यांक बरी सांज आवडटा
म्हजें नांव ओमकार नाईक. एक बारीकशें चिटूक पयलीं भजें आनी पाव. भायर साकून कुरकुरीत, भायर साकून कुरकुरीत, भितरल्यान मोव तुजो स्वभाव. भायर साकून कुरकुरीत, भितरल्यान मोव तुजो स्वभाव. रूप तुजें सुंदर इतकें केन्ना केन्ना दिसता अख्खें खाव. रूप तुजें सुंदर इतकें केन्ना केन्ना दिसता अख्खें खाव. म्हजें धवें काळीज उगडलां येवन तितूंक राव. म्हजें धवें काळीज उगडलां येवन तितूंक राव. तूं म्हजें गरम भजें हांव तुजो पाव. तूं म्हजें गरम भजें हांव तुजो पाव. तर मोगान सुरवात केल्या म्हणून पयली मोगाची कविता. व्हॅलेंटायन्स डे 7 days आसता. हग डे किस डे. सो व्हॅलेंटायन्स डे एक्सप्रेस करपाक ही कविता आसा. म्हजें वाट पळोवपी दुखलेले थकलेले काळीज तुका दिवपाक सोदता. म्हजें वाट पळोवपी दुखलेले थकलेले काळीज तुका दिवपाक सोदता. उरलेल्या जिणेचो प्रत्येक खीण तुजेर मोग करीत जगपाक सोदता. उरलेल्या जिणेचो प्रत्येक खीण तुजेर मोग करीत जगपाक सोदता. फर्स्ट रोज डे. काटे तोपता इतकी जिबेची धार तुजी. काटे तोपता इतकी जिबेची धार तुजी. फुला सारकी नाजूक चाल तुजी. काटे तोपता इतकी जिबेची धार तुजी. फुला सारकी नाजूक चाल तुजी. म्हाज्या मोगाच्या गुलदस्त्यांत तुका गुलाब म्हणून सजोवपाक सोदता. म्हाज्या मोगाच्या गुलदस्त्यांत तुका गुलाब म्हणून सजोवपाक सोदता. सेकंड प्रपोज डे. आकाशांतली नखेत्रां हाडून दिवपी लायकी ना म्हाजी. आकाशांतली नखेत्रां हाडून दिवपी लायकी ना म्हाजी. पूण दोळ्यान गेल्ल्या ह्या चंद्राक उतर हांव घालपाक सोदता. पूण दोळ्यांत गेल्ल्या ह्या चंद्राक उतर हांव घालपाक सोदता. टेडी डे. पोट वाडलां पांय दिसना दामून जेवता 6 पॅकूय ना. पोट वाडलां पांय दिसना दामून जेवता 6 पॅकूय ना. पूण शियांत ऊब दिवपी घट्ट वेंगेत घेवपा सारको तुजो टेडी जावपाक सोदता. पूण शियांत ऊब दिवपी घट्ट वेंगेत घेवपा सारको तुजो टेडी जावपाक सोदता. प्रॉमिस डे. ह्या फटिंगपणाच्या धांवपळींत, ह्या फटिंगपणाच्या धांवपळींत परमनंट मोग करून, ह्या फटिंगपणाच्या धांवपळींत परमनंट मोग करून सदांच तुजो साथ दीत म्हाजो सोपूत राखपाक सोदता. हग डे. मिटी. पाट आसात सगळे रस्ते तुज्या फुड्यांत येवपाचे. पाट आसात सगळे रस्ते तुज्या फुड्यांत येवपाचे. पूण पावले उपरांत स्वताक विसरोन तुज्या गोपांत शेणपाक सोदता. पूण पावले उपरांत स्वताक विसरून तुज्या गोपांत शेणपाक सोदता. किस डे. फेवरेट. जाणटेले सांगतात मेल्या उपरांत खंय स्वर्ग मेळटा. जाणटेले सांगतात मेल्या उपरांत खंय स्वर्ग मेळटा. पूण जितेपणांत हे स्वर्ग पळोवंक, पूण जितेपणांक हे स्वर्ग पळोवंक तुज्या ओठाचो उमो घेवपाक सोदता. तुज्या ओठाचो उमो घेवपाक सोदता. आनी व्हॅलेंटायन्स डे. फक्त व्हॅलेंटायन डे दिसाच, फकत व्हॅलेंटायन डे दिसाच तुजे लाड जावचे ना तुजेर मोग करपाना. फक्त व्हॅलेंटायन डे दिसाच तुजे लाड जावचे ना तुजेर मोग करचो ना. तर प्रत्येक दीस तूं म्हजें, तर प्रत्येक दीस तूं म्हजें म्हणून अख्खे जगाक सांगीत हांव मिरोवपाक सोदता. तर प्रत्येक दीस तूं म्हजें म्हणून अख्खे जगाक सांगीत हांव मिरोवपाक सोदता. म्हाजें वाट पळोवपी वळवळपी दुखलेले थकलेले काळीज तुका दिवपाक सोदता. उरलेल्या जिणेचो प्रत्येक खीण तुजेर मोग करीत जगपाक सोदता. वाह वाह वाह. ब्युटिफूल. चड टायम घेयना. एक लास्ट कविता. येस.
This kavita is dedicated to all the poets present over here. सगळे तुमकां लागून आसा ही कविता. एक कवयित्री कितें तें सांगता. कवितेचें नांव कवी आमी धड न्हू. अनप्रेडिक्टेबल. कवी आमी धड न्हू. दिसत तुमकां आसात थोडे चड न्हू. कवी चड आसनात, कवयित्री चड थोडेच आसता. दिसत तुमकां आसात थोडे चड न्हू. पूण आसात ते कवी धड न्हू. दिसत तुमकां आसात थोडे चड न्हू. पूण आसात ते कवी आमी धड न्हू. एकटोच चित्ता बरयत आसता आवटो दिसता. एकटोच चित्ता बरयत आसता आवटो दिसता. आमच्या तकलेन जाल्लो हो बिगड न्हू. आमच्या तकलेन जाल्लो हो बिगड न्हू. दिसत तुमकां आसात थोडे चड न्हू. दोळ्यान दुकां हाडपी खंय उतरां आमची. दोळ्यान दुकां हाडपी खंय उतरां आमची. उतरांचोच खेळ सगळो म्हजी ही रड न्हू. उतरांचोच खेळ सगळो म्हजी ही रड न्हू. दिसत तुमकां आसात थोडे चड न्हू. उलयता उलयता भुल्लें तें म्हाजेर. उलयता उलयता भुल्लें तें म्हाजेर. थोड्यो चडशी गजाली सांगल्यात आड न्हू. थोड्यो चडशी गजाली सांगल्यात आड न्हू. दिसत तुमकां आसात थोडे चड न्हू. कवितांतल्यान दाखयतले राग आमचो. कवितांतल्यान दाखयतले राग आमचो. पूण कोणाले चिंतपी आमी पाड न्हू. पूण कोणाले चिंतपी आमी पाड न्हू. दिसत तुमकां आसात थोडे. म्हाज्या लिखाणांत खंय तांकां देव दिसता. म्हाज्या लिखाणांत खंय तांकां देव दिसता. बारीकसो कवी हांव देवा इतको व्हड न्हू. बारीकसो कवी हांव देवा इतको व्हड न्हू. दिसत तुमकां आसात थोडे. एकटो मेल्यार दुसरो आवाज वयर काडटलो. स्वातंत्र्या वेळा एकटो मेल्यार दुसरो आवाज वयर काडटलो. घावे खावन ओग्गी रावपी तें झाड न्हू. घावे खावन ओग्गी रावपी तें झाड न्हू. दिसत तुमकां. व्हडली स्टोरेज 1 TBचो हार्ड ड्रायव्ह आमी. व्हडली स्टोरेज 1 TBचो हार्ड ड्रायव्ह. 1 TB व्हडली स्टोरेज. व्हडली स्टोरेज 1 TBचो हार्ड ड्रायव्ह आमी. मोबायलांतलें स्टोरेज फूल दाखोवपी तें मेमरी कार्ड न्हू. मोबायलांतलें स्टोरेज फूल दाखोवपी तें मेमरी कार्ड न्हू. दिसत तुमकां आसात थोडे. दिस इज इम्पॉर्टंट. भायल्यान सभ्य भितरल्यान मालकिर्याद. भायल्यान सभ्य भितरल्यान मालकिर्याद. तोखणाय आयकून फुलपी आमी पापोड न्हू. तोखणाय आयकून फुलपी आमी पापोड न्हू. आनी लास्ट सिगरेट सोरो हें सगळें चुकोन लागता. सिगरेट सोरो हें सगळें चुकोन लागता. पूण कविता हेंच तर व्यसन म्हजें फक्त आवड न्हू. पूण कविता हेंच तर व्यसन आमचें फक्त आवड न्हू. दिसत तुमकां आसात थोडे चड न्हू. पूण हे जे सगळे आसात थोडे कवी ते धड न्हू. देव बरें कर सगळ्यांक. देव बरें कर. बारीस सापूर बाय ओमकार बाय. कवींचे असलियत कितें लोक कितें कवी विशयान चिंतता पूण आमी असली जावन कितें बारीस अपूर बायांनी ताणें व्यवहारिलां. ताका परतून एक 2 ताळयो दिवन आमी ताका देव बरें करता. आमची मुखली कवयित्री आसा श्रीमती लावी गंजी मठ. बरी सांज मागता. ही कविता एक आउट ऑफ रेकॉर्ड्स दयाकन माफ करा. ही लिगोरी बाब विरचिता आनी हांवें प्रस्तुत करची मात्र. फेल्सीबाई तुका समर्पित. फेल्सीबाई आज तूं नीज दिसता डिंपल कापाडिया. कित्याक म्हणल्यार तुका पळयतना डिंपली आसा कापाडी आसा. म्हजी कवितेचें नांव आसा सुखीदाड. भोगनाचो सुखीदाड. केदाळ आमची भोगनां उसारी जाय त्या दाळाच उसारी जाय म्हणच्या आशयान ही कविता हांवें बरयल्ली आसा. म्हाका तूं जाय आसुल्लोय. म्हाका तूं जाय आसुल्लोय तेव्हा तूं खंय पावुल्लोय. उदारांत म्हज्या किर्लोन वाडिल्लें तुवें रोयलेलें बी भुंयक पडोवंक सतयताना
पॅन कार्ड पोशेवंक धैर्य दिवंक म्हाका तूं जाय आसुल्लोय तेव्हा तूं खंय पावुल्लोय पत्रांक नातिल्लीं उतरां खर्साक नातिल्ली रुवी पत्रांक नातिल्लीं उतरां खर्साक नातिल्ली रुवी फोनाक नातिल्ले कान मोतींतलीं भोगणां ताळ्यांतच अडसतना मोतींतलीं भोगणां ताळ्यांतच अडसतना कळवळे आयकूंक दुखां पुसूंक म्हाका तूं जाय आसुल्लोय तेव्हा तूं खंय पावुल्लोय हाडिल्लें पावानासता दिल्लें दिसानासता निर्दयी हातांनी उस्वास थांबतासर गोळो अरंदिताना हाडिल्लें पावानासता दिल्लें दिसानासता निर्दयी हातांनी उस्वास थांबतासर गोळो म्हजो अरंदिताना आक्लासांत आरावंक निश्टुर्यांक आडावंक आक्लासांत आरावंक निश्टुर्यांक आडावंक म्हाका तूं जाय आसुल्लोय तेव्हा तूं खंय पावुल्लोय आज आज कासाप्पी रक्तातान भागल्या कासाप्पी रक्तातान भागल्या मनशापणाक मोल बांदून सैताना सैंब किटकिडना आज कासाप्पी रक्तातान भागल्या मनशापणाक मोल बांदून सैताना सैंब किडकिडना स्तब्ध जाल्ल्या कुडी मुखार स्तब्ध जाल्ल्या कुडी मुखार उमाळ्यांचो वाळो व्हाळोवंक सुस्कार सोडूंक विळाप करूंक तूं म्हाका गरज आसाय तर आतां कित्याक आयलाय देव बरें वा अपूर्बायची कविता लवी काजार जावन न्हवऱ्याच्या घरा गेल्ल्या एका साद्या स्त्रियेची परिगत कशी जाता जायत्या कडेन अशें जाता ग्रेस्त सोलो घरा आपल्या आवय बापाय पळोवंक दुबळ्या चलयेक हाडटाना ती चली फकत त्या कामाचें जावन उरता आनी असले परिगतीन ताजे बोगणां ताजे कश्ट ताजे दूख सांगूंक कोणीय नासल्या वेळार इवन घोवा कडेन सांगूंक जायनासतना मुरमुरोन तिजे अंती जाता आनी गोवना बरेच अपूर्बायेन सांगला लवी वेल डन वेरी गुड आमचो मुखलो कवी आसा श्री नवीन पेरेरा सुरतकल चुटुकाचें नांव हांव मागीर सांगता पयलें कविता सांगता तो तिका ती ताका तो तिका ती ताका सदां न्ही दितात तरी दिल्लें कोणें घेतिल्लें कोणें अजून नेणात तो तिका ती ताका सदां न्ही दितात तरी दिल्लें कोणें घेतिल्लें कोणें अजून नेणात आतां कवितेचें नांव काय जालें सांगा उमो करेक्ट तो तिका ती ताका सदां न्ही दिता तरी दिल्लें कोणें घेतिल्लें कोणें अजून नेणात मुखलें कविता राग मोगाक गिळटा राग मोगाक गिळटा तशेंच मोग रागाक राग मोगाक गिळटा तशेंच मोग रागाक तुजे थंय खंयचें बळवंत आसा तशेंच रजवट चलता तुजे थंय खंयचें बळवंत आसा तशेंच रजवट चलता वेळ आसल्यान हांव एक कविताय सांगता इल्लो वेळ जावना देखून हांवें म्हळ्यार सगळ्यांक चुटुकां वाचूंक दिल्ली आमकां वेळ जातलो पावचो ना म्हणजे चिंतून आतां पळयतना वेळ आसा देखून हांव एक कविताय सांगता म्हज्या कवितेचें नांव आसा हट्टी गांवच्या हट्टी चेडवाची काणी हट्टी गांवच्या हट्टी चेडवाची काणी आमच्या गांवचें चेडू एकलें हट्टी म्हळ्यार हट्टी अरे बाबा सांगो कितें नारला चित्त कट्टी ह्या पावटी ताचें हट कितें जाणात घुमट्या लागीं काजार जाता घुमट्या लागीं काजार जाता 5 वर्सां उपाशी रावन एक दीस दुदान नाता घुमट्या लागीं काजार जाता घुमट्या लागीं काजार जाता 5 वर्सां उपाशी रावन एक दीस दुदान नाता बाप पळयता सो पाप बावडो धुवेक समजोंक शकलो ना धांवून येवन म्हज्या पांयांक पडलो म्हज्या न्ही सोसूंक तांकलें ना हांव वाड्याचो गुरकार
सैमान आमी हट्टी कशें तरी चेडवाक वाटे काडी जाय करी लागलो उपायांची पट्टी आतां म्हजे लागीं आसल्ल्यो विसवण्यो 2 एकत त्या चेडवाक समजय जाय नातर घुमट्या दुदोचेर रावय जाय म्हज्या लागीं आसल्ल्यो विसवण्यो 2 एकत त्या चेडवाक समजय जाय नातर घुमट्या दुदोचेर रावय जाय बाप पळय काय करनातल्या चेडवाक ते हांव कशें समजयन घुमट्या दुदोचेर रावचें बरें केली हांवें विसवण घुमट्या दुदोचेर रावया बोबाटलो भोवन गांवान गांव मुखेल्यांक तांच्या भेटोन दिली हांवें शिकोण आरे बाबा तुमच्या जातीन कितलो लोक ताने बुकेन वळवळटा तर घुमट्या दुदोतून तुमी पयशे कित्याक विबाडटात तुमच्या जातीन कितलोसो लोक ताने बुकेन वळवळटा तर घुमट्या दुदोतून तुमी पयशे कित्याक विबाडटात म्हज्या सवालाक तांची जाप कितें जाणात तुमच्या जातीन कितलोसो लोक बिडार नासता कश्टाता तर 300 कुटुंबाच्या फिरगजे कोरडाची इगर्ज कित्याक तुमच्या जातीन कितलोसो लोक बिडार नासता कश्टाता तर 300 कुटुंबाच्या फिरगजेक कोरडाची इगर्ज कित्याक तांकां जाप दिवंक शकलो ना हट्ट म्हजें जिखलें ना वर्सांची वर्सां बिनात काडल्यार घुमट्या दुदोचेर रावलेंत ना निमाणें सलवणी म्हजी मानून पावलो पाटी त्या चेडवाच्या घरच्या दारार दार उगडटा सांगो कितें चरको बुरको चेडवाच्या अंडयेर अरे बाबा अजाप घडला चेडवान आपलें हट्ट सांडला मिनत म्हजी व्यर्थ जाल्यार काजार जावन बरें पडला अरे बाबा अजाप घडला चेडवान आपलें हट्ट सांडला मिनत म्हजी व्यर्थ जाल्यार काजार जावन बरें पडला निमाणें 12 वर्साचें म्हजें हट्ट सांडून पावलो पाटी म्हज्या घरच्या दारार घरा पावता सांगूंक कितें धुवेन म्हज्या हट्ट धरला घुमट्या लागीं काजार जाता 5 वर्सां उपाशी रावून 1 दीस दुदान जाता धुवेन म्हज्या हट्ट धरला घुमट्या लागीं काजार जाता 5 वर्सां उपाशी रावून 1 दीस दुदान जाता देव बरें करूं नवीन अप्रुपाची कविता पूण ओडूल तुवें सांगल्या चुटुकान म्हाका एक सवाल आसा तो तिका ती ताका सदांनी दिता तरी दिल्लें कोणें घेतलें कोणें म्हूण आजून नेणात म्हाका सवाल येंगी तो तिका ती ताका ती एकामेका दितालीं या दुसऱ्यांक दितालीं म्हणून हें बरें सवाल आमची मुखली कवयित्री आसा श्रीमती दीपा रेबेल्लो ही श्री रोबिन डिसोजा हांची कविता वाचन करतली देव बरी सांज दिवन तुमकां समेजता हांवें वाचन करची कविता श्री रोबिन डिसोजा शांतीपुरा हाची आनी कवितेचें नांव जावन आसा मूठ मांकडाक मेळ्ळो बोंडो बोंड्याक एक बुराक मांकडाक मेळ्ळो बोंडो बोंड्याक एक बुराक हात रिकचे तेदो बोंड्या भितर आसा एक लिंबो मांकडान मुठीन धरला मूठ सोडिल्ल्या शिवाय हात भायर येना शिकारेगरान मांडल्ल्या फासाक मांकडो सांपडला घसाक शिकारेगरान मांडल्ल्या पासाक मांकोडो सांपडला घसाक आबलेस एका लिंब्यासो मांकोडो जाला गुलाम ससनासो जशें आशा म्हणलो लिंबो मुठींतलो सोडूंक आयकनातल्या मनशा बरी जशें आशा म्हणलो लिंबो मुठींतलो सोडूंक आयकनातल्या मनशा बरी देव बरें करूं व्हेरी नायस आमचो मुखलो कवी आसा श्री जोसे पिंटो किनिगोळी मोग म्हळ्यार आमी चिंताव तरणाटपणाचो मोग दुसरो काजरी जिविताचो मोग दुसरो विविध रुपां आसात काजरी जिविताच्या मोगान तांतलें एक रूप हांवें हांगासर म्हज्या कविता द्वारे तुमच्या मुखार सदर करूंक आशेता मोग म्हळ्यार कितें म्हणो तुजो दोळ्यां भरजळ
म्हाका पिशें करचें काजळ तुजो दोळ्यां परजळ म्हाका पिशें करचें काजळ तुज्या आंबोर पिक्या आशांचें वादळ तुज्या आंबोर पिक्या आशांचें वादळ म्हजे लागीं ल्हान भुरग्या परी तुवें करचें सळ वा वा म्हजे लागीं ल्हान भुरग्या परी तुवें करचें सळ मोग म्हळ्यार कितें म्हणो रुचीक जेवणाक तुजो आदगूण रुचीक जेवणाक तुजो आदगूण घर सांबाळसो तुजो शेगूण घर सांबाळसो तुजो शेगूण तूं नातल्या दिसा घर खावंक येता तें एकसुरे निराशी मौन तूं नातल्या दिसा घर खावंक येता तें निराशी मौन हय तूं आसल्यार बगलेन तें धैर्य तें आपलेपण हय तूं आसल्यार बगलेन तें धैर्य तें आपलेपण मोग म्हळ्यार कितें म्हणो कितें ना म्हणो मोग म्हळ्यार कितें म्हणो कितें ना म्हणो तूं नातल्या दिसा कळत म्हाका मोग कितें म्हूण तूं नातल्या दिसा कळत म्हाका मोग कितें म्हूण हांव नातल्या दिसा कळत तुका जिवीत कितें म्हूण वा वा हांव नातल्या दिसा कळत तुका जिवीत कितें म्हूण ब्युटिफूल देव बरें करूं वा मोगा कवी जोस्सीन सुमार वर्सां उपरांत आज सांगलें मोग म्हळ्यार कितें म्हणून अपुर्बायेची कविता मोग म्हळ्यार खाली आकर्शण मात्र न्ही मोग म्हळ्यार सपनां जावं बगणां जावं रडणें जावं हांसो वांटून घेवचें अपुर्बायेन सांगलां जोस्सीन आनी निमाणे 2 लायनीर त्या सगळ्या कवितेचें सारांश आसा अपुर्बाय आयच्या संजेचो अखेरीचो कवी श्री रुपेश देसाई गोवा कविता घेता पयली उमाशेच्या काळक्या राती कांयच दिसना उमाशेच्या काळक्या राती कांयच दिसना आयला तूं कोणक म्हाका उजवाड लागना उमाशेच्या काळक्या राती कांयच दिसना आयला तूं कोणक म्हाका उजवाड लागना मऱ्यान म्हज्या येताच मोगा गंध तुका सुट्टा मऱ्यान म्हज्या येताच मोगा गंध तुका सुट्टा काळजांतलो दिवो म्हज्या मोगाचो पेट्टा मऱ्यान म्हज्या येताच मोगा गंध तुका सुट्टा काळजांतलो दिवो म्हज्या मोगाचो पेट्टा ओट ओटाक मेळूं दी भिवची गरज ना ओट ओटाक मेळूं दी भिवची गरज ना उमाशेच्या काळक्या राती कांयच दिसना उमाशेच्या काळक्या राती कांयच दिसना मोगा तुका शिणगाराची गरज गो कसली मोगा तुका शिणगाराची गरज गो कसली मेणका रंबा काणयांतली अप्सरा तूं असली मोगा तुका शिणगाराची गरज गो कसली मेणका रंबा काणयांतली अप्सरा तूं असली विश्वामित्रावरी हांव मोगा तपाक बसना विश्वामित्रावरी हांव मोगा तपाक बसना आयला तूं कळोंक म्हाका उजवाड लागना आयला तूं कळोंक म्हाका उजवाड लागना पुनव अजून पयस आसा दर राती मेळया पुनव अजून पयस आसा दर राती मेळया मोगाचो आपालिपा खेळ आमी खेळया पुनव अजून पयस आसा दर राती मेळया मोगाचो आपालिपा खेळ आमी खेळया एक खीण लेगीत धुरायेचो म्हाका सोसना एक खीण लेगीत धुरायेचो म्हाका सोसना आयला तूं मेळोंक म्हाका उजवाड लागना उमाशेच्या काळक्या राती कांयच दिसना आयला तूं कळोंक म्हाका उजवाड लागना वा
सुपर सुपर. आता एक बायलेचेर घेता हास्य कविता. ओके. म्हजी बायल म्हाका भिना. कवितेचो शीर्षक म्हजी बायल म्हाका भिना. आय जस्ट वॉन्ट टू मेक क्लियर दॅट दिस इज डिस्क्लेमर. दिस इज जस्ट अ खयाली पुलावा. असले खरें कांय ना. ती भितू म्हाका. म्हजी बायल म्हाका भिना. घोव म्हूण मातूय रेस्मेत म्हाका दिना. घोव म्हूण मातूय रेस्मेत म्हाका दिना. ही बायल म्हजी देवा अजिबात म्हाका भिना. हांवें आवाज वाडयल्यार ती दोळे मोठे करता. हांवें आवाज वाडयल्यार ती दोळे मोठे करता. हांवें मारता म्हूण भिवयल्यार ती आयदनां शेवटून मारता. हांवें आवाज वाडयल्यार ती दोळे मोठे करता. हांवें मारता म्हूण भिवयल्यार ती आयदनां शेवटून मारता. मागीर हांवूच फाटीं सरतां. चडूय रिस्क घेना. ही बायल म्हजी देवा अजिबात म्हाका भिना. म्हाका कळय बिळय नासतना अशीच उठटा कुळारा सुट्टा. म्हाका कळय बिळय नासतना अशीच उठटा कुळारा सुट्टा. आपूण बाबा घरा पावली म्हूण वॉट्सॅपार मॅसेज धाडटा. म्हाका कळय बिळय नासतना अशीच उठटा कुळारा सुट्टा. आपूण बाबा घरा पावली म्हूण वॉट्सॅपार मॅसेज धाडटा. हाडूंक गेल्या बगर मात परत कशीच येना. हाडूंक गेल्या बगर मात परत कशीच येना. ही बायल म्हजी देवा अजिबात म्हाका भिना. हांवें पळयला आजेक म्हज्या आजाक पळोवन थरथरतना. आय हॅव सीन दीस. हांवें पळयला आजाक पळोवन थरथरतना. खंयचो राग खंय काडत मावशेचेर मावशाक घुरघुरतना. हांवें पळयला म्हज्या आजाक पळोवन थरथरतना. खंयचो राग खंय काडत मावशेचेर मावशाक घुरघुरतना. आजा मावशा वरी म्हज्या मिशांक पीळ पडना. आजा मावशा वरी म्हज्या मिशांक पीळ पडना. ही बायल म्हजी देवा अजिबात म्हाका भिना. हांव सगळ्यांक भियेत आयला. पयलीं आवय बापायक मागीर टिचरीक आतां बॉस सगळ्यांक भियेत आयला. हांव सगळ्यांक भियेत आयला. बायलेन तरी म्हाका भिवचें. बायलेन तरी म्हाका भिवचें. देवान नशिबांत कांयच दिवंक ना. आसलें इतलें तरी दिवचें. हांव सगळ्यांक भियेत आयला. बायलेन तरी म्हाका भिवचें. देवान नशिबांत कांयच दिवंक ना. आसलें इतलें तरी दिवचें. गम भुलाने को बायले भयान एक पेग लेगीत पियेना. ही बायल म्हजी देवा अजिबात म्हाका भिना. घोव म्हूण मातूय रेस्पेद म्हाका दिना. ही बायल म्हजी देवा अजिबात म्हाका भिना. तुका सगळ्यांक खूब खूब देव बरें करूं. थँक्यू. रुपेश माम, म्हजी बायली म्हाका भियेना. लेट करून येत जाल्यार उदक सयत दिना. मोगाच्या न्हू हांगा बसका घेतल्या कवींची कविता जाली म्हूण बघता. तुमी तुमची बसका घेवची. आनी आतां तुमचे मुखार उदयन येवची कवियत्री एनी कॅस्टलिनो. म्हजें पयलें चुटूक आसा. वाट सुकल्या धंयान जागो दिलो दुदाक. वाट सुकल्या धंयाक जागो दिलो दुदान. आतां दुदाकी दयाकी फरकच ना. दुसरें, रानांत चलल्या चुनावांत गदयेर सोडलो पेटो. रानांत चलल्या चुनावांत गदयेर सोडलो पेटो. आतां बल्पोय गोंकूंक लागला. देव बरें करूं. बारे सापूरबायचे कविता आनी आतां हांव उलो दिता एडवर्ड लोबो. म्हज्या चुटकुली हांवें तुमचे मुखार सांगूंक आशेता. रंग ती कीड म्हणून सोडलेंच सूख जाली. ती कीड म्हणून सोडलेंच सूख जाली. आतां रंग बरोवन पिसोळे जावन मोव सोरूंक आयल्या. आतां रंग बरोवन पिसोळे जावन मोव सोरूंक आयल्या. स्वप्नेली तरावरी स्वप्नां म्हाका पडटालीं. तूं कशी आयलें गी. तरावरी स्वप्नां म्हाका पडटालीं. तूं कशी आयलें गी. आतां जाल्या देसवाट स्वप्नाची आनी म्हजी. आतां जाल्या देसवाट स्वप्नाची
आनी म्हजी इश्टागत स्वार्थी इश्ट असो सांगात केल्यार सोलवेन एक कारण सोदीचें म्हणना. स्वार्थी इश्ट असो सांगात केल्यार सोलवून एक कारण सोदीचें म्हणना. जिणयेची गीट जिणयेची गीट नीट आसले, अदृश्टाचे गीट वांकडे तिंकडे आसले. जिणयेचे गीट नीट आसले, अदृश्टाचे गीट वांकडे तिंकडे आसले. आतां विका विशयांचो मस्तो माध्यमांनी आयकता आमी त्या विशयांत वीक. आतां खंय गेल्यार विकाळ वारें, आतां खंय गेल्यार विकाळ वारें. ते वीक हे वीक मनीस जाला विकाळ भिरांकूळ. ते वीक हे वीक मनीस जाला भिरांकूळ एका वोटा खातीर. देव बरें करूं. वा वा. म्हजी एक कविता तुमच्या मुखार वाचूंक अशें येता. ही कविता वचच्या पयलीं हाजी एक ल्हान पिटिका या बॅकग्रावंड. हांव ल्हान आसतना PUCन आसतना घरांत हांव कॉलेजीक वचूंक सुद्दां एक 2-2.5 किलोमिटर आसलें. हांव सायकलार वतालो. पूण हांव त्या एका आमच्या मार्गादेगेर बट्टागोडी आमच्या जस्से गोत्ता, जस्सेचें घर बट्टागोडी, त्या घरांत हांवें पाशार जाताना थंय रस्त्या देगेर एक ल्हान घर आसा, पोरणें घर. थंय एक चली सदां आमी सांजेर 4:30 वरां ताणें येतना आंगण जणगी या आयदनां घासून आसताली. ताका सदां पळय थंय येताना आमी सायकलार तो देंवचें, सोलोनेचें, ताका पळोवचें आनी वेचें. अशें सुमार 2 वर्सां चल्लें. ताणें म्हाका पळोवन हांसोवना, हांव फकत आमी पळोवचें. आनी हें जावन हांव कामार या दुसऱ्या शिकपाक भायर गेलो. 15 वर्सां उपरांत एकल्या म्हज्या इश्टाच्या घरा म्हाका एका कार्याक आपयल्लें. आनी थंय वेताना कार्य पुरो जावन बसून आसतना ती चली थंय एक बायल मनीस थंय काम करना आसली. बारीक जावन कांटो जाल्या, तोंड सगळें काळें काळें जालां. आनी म्हाका म्हजो फ्रेंड म्हणलो, तूं वळखताय गे, तूं जाणाय गे तें चेडूं कोण म्हूण, बायल कोण? हांवें म्हळें ना, आमी थंय पळोवन आसलें पळय. तें चेडूं इतलें सोबीत आसलें गे, 16-17 वर्सांचें. आनी ताका पळोवन हांव सायकलां देवन वेतालें. पूण आज सादारण 60 वर्सांच्या म्हाताऱ्या बरें, ताची प्राय 35, 30 जातीत. म्हाका शॉक लागलो. ते म्हणाले ताका काजर जावना, वस्तू दुबळी. तशें मागीर गांवच्या लोकांनी ताका यूज केलें, ते वांकड्या वाटेक गेलें. आनी आतां मारेकार पिडायक ताका आसा, ताका पोटाच्या खातीर आमी काम दिता म्हणून. आनी हें जावन सादारण 2 म्हयन्या उपरांत म्हाका ताजे फोन आयले, सांगलें असली चली ती स्त्री ती सरली म्हणून. आनी त्या दाळा म्हाका इतलें भोगलें की म्हज्या मोतींत हें कामान आयलें. हे कामानाचें नांव जावन आसा तायकुळो. तायकुळो, तायकुळो तुमी जाणात, रस्त्या देगेर आसता. हांव रस्त्या देगेचो तायकुळो, हांव रस्त्या देगेचो तायकुळो, वताक सुकोवन पावसाक भिजोवन आपणा इतल्याकच वाडोवन येता, गांवाक सोबाय दिता. हांव रस्त्या देगेचो तायकुळो, वताक सुकोवन पावसाक भिजोवन आपणा इतल्याकच वाडोवन येता, गांवाक सोबाय दिता. वखदाक जाता तरी मोल ना, वखदाक जाता तरी मोल ना, गरजेक पावता पूण मर्याद ना. फुलोवन येता आंकरी आनी पालो, फुलोवन येता आंकरी आनी पालो, गांवच्या लोकांक मुजरस दोळो. हांव रस्त्या देगेचो तायकुळो. कोणें म्हाका निस्त्याक व्हेलो, कोणें म्हाका निस्त्याक व्हेलो, कोणें वखदाक म्हूण केलो, कोणें म्हाका निस्त्याक व्हेलो, कोणें वखदाक म्हूण केलो, कोण बेश्टेन समजतून गेलो, मार्गार येताना वण गेलो, कोण बेश्टेन समजतून गेलो, कोणें मोसरान बेंडून केलो, कोणें मोसरान बेंडून गेलो. हांव रस्त्या देगेचो तायकुळो. रस्त्यार उदेल्ली ही जिणी रस्त्या देगेरच सुकून गेली, रस्त्यार उदेल्ली ही जिणी रस्त्या देगेरच सुकून गेली. म्हाका आरावन उजो दिलो, म्हाका आरावन उजो दिलो. हांव रस्त्या देगेचो तायकुळो. देव बरें करूं. बारीस काळजाक नटवोंच्या तसली कविता वॉल्टर बाब. एक गडी दोळ्यांच्या मुल्यांनी दुखां पजराली. जिविताचें सत कितलें कठोर म्हणलें तुवें बाळ मस्त सोंप्या उतरांनी पिंत्रायलां तुमकां परबी. देव बरें करूं. आनी हांगासर
चुटूक कवींचे कविता गोश्टी समता. आज आमी हांगासर एक नवें सांग केलां. चुटूक कवीक चुटुकांक हांगा एक वेदी दिल्या आनी आमी कितें आमच्या ग्रुपांत पोयटिकांत बरोवन आसलें आमगे तें आज सांगूंक उक्त्यान सांगूंक तुमच्या मुखार पेश करूंक एक अवकाश मेळ्ळा. आनी हाजे खातीर हांव पोयटिका प्रत्येक जावन नवीन पिरेरीक देव बरें करूं म्हणटा. आनी ह्या सगळ्या कार्यांत भाग घेतिल्ल्या तुमकां सर्वांक म्हज्या आनी एनीच्या नांवी काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. वेरायटी आमकां मेळ्ळी. आमकां दुकाळ चुटुकां, व्यंग चुटुकां, हास्य चुटुकां आनी काळजां लागचे तसलीं चुटुकां मेळ्ळीं. तशें जावन देव बरें करूं तुमकां सर्वांक आनी मुखल्या कार्याक हांव उलो दितां. देव बरें करूं वॉल्टर बाब. आमकां वेळाचो निर्बंध आसलो. 7 वरां भितर आमी मुग्धूंक आसली. जाता तितल्या उण्या उतरांनी आमी ही कवी गोश्टी सोलोवंक प्रयत्न केली. आनी आमचें मळबातारून कविता संवसाराक कविता अंतराळाक सडल्लें देवूंक सायकाना तुमच्या कविते आनी चुटुकांद्वारे. आमच्या पैणांत सांगात दिल्ल्या तुमकां सर्वांक देव बरें करूं. म्हज्या सांगाती जावन आसल्या वॉल्टर सर तुमकांय देव बरें करूं. चुटुका रुपार सोलून व्हरून सुंकान घेतिल्ल्या कवी वॉल्टर दांतीस सांगात आसा डॉक्टर एनी कॅस्टेलिनो हांकां आमी दिल्ल्यो ताळयो. चुटुका बरीत जाल्यो. त्यो कवितेच्या वाड्या बरी वळोवन दीत दोन घट्ट ताळयो दिवया. बोवा परबायन तो 1.5 घंटो तांणी सोबयला, सजयला आनी नेटयला आनी सर्व कवींकी हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां येदोळसो चिटी दिल्ल्यो. तुमकां पसंद जाल्ल्या कवीची ती नांव त्या चिटीर बरोवंक सांगलें. 3 नांवां बरीं नाकात म्हणलें हांवें. तातूंत कार्याच्या गुरकाराचें म्हणजे भोव मनीस नवीन पेरेरा सांगातास, मनीस रुपेश आनी सांगातास ओमकार नायक हांची सोड उरलीं कोणाची तुमकां कोणाची पसंद जाली ती नांवां बरोवंक उलो दिता. म्हज्या हातांत 2 चिटी आयल्यात. आज कविता वाचिल्ल्या कवींक मान करूंक एक मोगाच्या उगडासाची काणयेक दिवं. देखून हो मनीस नवीन पेरेरी तुजे लागीं उलो दिता. ह्या संजेच्या वेळार हें कार्य सोबोवच्या खातीर यो मोगाच्यो काणयो वणच्या खातीर आमचे संगी आसात वर्त्यांतले वर्ते व्यक्ती. कोंकणी खातीर सेवा दिल्ल्या भोव उंचल्या मनेस्तां पैकी हे व्यक्ती प्रमुख जावन आसात. भोव मनेस्त एरिक ओझारियो कोंकणी कलारत्नांकां पोएटिका डायरेक्टर विश्व कोंकणी कलारत्नांकां मोगान फुडें आपयता. सांगातास मनेस्त हेमाचार्य आमचे संगी हजर आसात. वय तांकांय मोगाचो स्वागत हांगा म्हणटा. तुमी दयाकर मुखार येवचें. सांगातास उलो दिता मनीस रिचर्ड मोरस तुमी फुडें येवंक जाय म्हूण हांव अभिमानान उसारता. भोव मनेस्त नवीन पिरेरीन ह्या ते गाय आमच्या श्रेश्ठांत ते श्रेश्ठ मनेस्तांक फुडें आपोवन हाडूंक जाय म्हूण उलो दिता. असो व्हडो व्हडो दी ह्या सर्व मनेस्तांक आमी मोगाच्यो ताळयो दिवया. बरें आशेवया. मनीस मातशें मिल्यार तुमी फुडें येवंक जाय. हांगासर ह्या विधीचो तो सोबाय सुवंट सोबोवंक उलो दिता. उलयचे सकडायनी कितें कशी जाली बरीं जालें. वय सर कविनी तांतलें तें मेल आमकां दिलां तें पाक आमचें तें वळयलां आनी गंडे जावन आमी कशी पावल्या म्हणून ह्या कवींक आतां मान करचो वेळ. देखून कविता वाचिल्ल्या सर्व कवींक हांव फुडें आपयतां. मनीस जोसे पिंटो किनिगोळी तुमी मुखार येवचें. हांगासर येवन भोव मनेस्त एरिक ओझारियो हांच्या हातीं ही मोगाची काणी काड घेवची. मनीस रुपेश देसाय गोंय शहरांतावन ते आयल्यात. तांकांय मोगान आमी स्वागत करता. मनीस ओमकार नायक गोंयांतावन आयल्यात. बऱ्यो कविता जाल्यार कविनी हांगात रावचे आयल्या उपरांत वयल्या वेदीर वचून रावया थोड्या जाणांनी. हय प्लीज हांगात रावा तुमी. सांगातास लवी बाय गंजिमटा बाय लवी गंजिमटा रिनीशा डिसोजा कटेल हेनरी मास्करिनस गंजिमटा ऋषी बाबा बरकूर फ्लाविया अल्बुकर्क पुतूर विलिया लिपादे दोतो जोयर नोरोन्ना किन्निगोळी मनीस जॉर्ज लिगोरी डिसोजा जॉयस बाय किन्निगोळी अलायन्सी सिक्वेरा सुरतकल. हय मुखल्या कवींक मनीस हेमाचार्य तुमी थोड्यो मानाची काणयेक दिवचे म्हणून उलो दिता. रॉनिक रस्ता केलराय भोव मनीस मातशा मिलार स्टॅनिस्लाव किरें बाय दिपा रेबेलो. सांगातास मनीस रिचर्ड मोरस तुमी
थोड्यो कनिक दिवचे म्हणलो करता फ्लाविया कॅस्टेलिनो दोतोर फ्लाविया कॅस्टेलिनो हेड बोर्डलो ओपो तो कोट मनीस रिचर्ड मोरस तुमच्या हाती कोणाचे नाव असून गेले गे सांगत असं चढ मनीस मच्छा मिलर आणि दिमकासात म्हणून देता बाय आयरीन रेबेल्लो कुलशेखर कोणाचे नाव असून गेल्या जरा सांगा फेल्सी बाय बाय हाय सांगत मच्छा मिलर हांकां एरिक बाबा झरियन आक्रेक मोगाचे काणेक दिवचे म्हणून देता आणि सांगत असं कवी गोष्टीचे सुकाण घेतल्या दोतोर ॲनी डिंपल कॅस्टेलिनो आणि वॉल्टर दांतीस तुम्ही मुखार येवचे आणि कोणाचे नाव सोडलां गे मनीस मच्छा मिलर हांकां बाबेरी कोझरियो तुम्ही मोगाचे काणेक दिवचे हय बागेतल्या सकड कवीनी हांगासर एका तस्विरेक मेळोवंक आसा रावोवंक आसा हे सर्व कवी कवयित्रींक मोगाचे न्हू दोन ताळयो समाज आमी दिवंक आसा कित्याक 3 घंटो एक पिक्चर पळोवप येतालें पूण 3 घंटे आमी कविताचो वाळो तो पोएटिका पंगड थोड्याच तेंपान 17 कवी गोष्टी तांणी उबी केली प्रमुख जावन बाब नवीन बाब जॉसी आनी ताच्या सांगात्यांनी कवितेक नवो जीव दिला असल्या एका संदर्भार कवी गोष्टी करची हांवें आयकलें ना पूण संदर्भ सोदून कवी गोश्ट्यो जमयतात हांकां हांव बरें मागतां म्हाका तांणी व्हडलो मान दिला निर्देशक म्हणून हांवें कांय केल्लें ना हांव कवी गोश्टीक येवंक कश्टांत आहा आज बारीक कश्टांनी आयलां कलांगणांत भुरग्यांचें शिबीर चलता तें सोडून आयलां फाल्यां भक्ती सभण आसा ताचो अभ्यासूय जावंक आसा पूण तरी म्हजो मोग तांकां दाखोवंक हांव हांगा पावलां आनी म्हजेर तांणी दवरल्या अभिमानाक हांव तांकां ऋणकारी आसा कवितेक नवो जीव दिला म्हळें खऱ्यान तांणी नवो जीव दिला नातल्या कविता म्हळ्यार कोणाक जाय बुकांनी आसता वाचतेलीं वाचतात पूण कवितेक अशें मोल दुसऱ्या साहित्याक ना पोएटिकान करच्या कामाक म्हजो पाठिंबो हांव बसयतां आनी हांव म्हजो सांगात तांकां केदाळाय दिवंक तयार आसा एल्टनाच्या कुमगाराच्या संदर्भार
कवी गोश्टी चलता म्हाका दिसता पयले बोटी अशें जाता देखून एल्टनाकी हांव बेसांव दिता बरें मागता आनी ताच्या घरच्यांक सगळें बरें जावं अशें आशेता सर कवींक हांव परबीं दितां गोंयांत हांव 2 जण आमचे इश्ट आयल्यात ही बरी गजाल पयलें गोंया आनी मंगळूर म्हळ्यार कोलोय संपर्क नातलो आतां ते इशीन येतात आनी आपयल्यार आमच्या पोएटिकाचे वांगडी तेणे वेतले वेची आलोचना आसा गे बेगीन गोंयांत म्हणी कवी गोश्टी येवच्या म्हयन्यांत कवी गोश्टी गोंयांत चलतली त्या वेळार आमचे मंगळूरचे कवी जायते जण थंय पावतले पोएटिकाचे या देव बरें करूं देव बरी सांज मागता गमत आसतलें इतलेंच न्ही ह्या संभ्रमांत आमी वांटेली जावया भाग घेवया आनी नवीन आनी ताच्या कुटुंबाक आमी बरें मागया उपकार बावरता एरिक बाबा जरी तुमचो मुगोशनो तांणी ह्या संजेर येवन आमचे संगी तकनातलो जारी म्हणटा तितलो वावर करनासा करीत आसा आनीक करतलो म्हूण अशें तेन्ना तांच्या मोगाक हांव मान बगयतां परत एक फावटी ताळी असो गुंडाय असो आवाज दिया ताका बरें म्हाका तर तुमकां पसंद आयिल्ली एक कवीची कविता ह्या चुटूक आमच्या त्या चिटी मुखांत विजून आयल्या वोट आमी 10 तारखेर करचो पूण आज कवीक वोट घाला आनी तो जावन आसा मनीस्त वॉल्टर दांतीस हांगासर फुडें येवचें तुवें ही विनर ट्रॉफी काण घेवंक आसा सांगात मनीस क्रिस्टोफर रोशन लोबोन हांगासर नगदे इनाम दिल्लें आसा क्रिस बॅन म्युजीक असो तो ऑपरेटर जावन आसा तसो उपकार भरता वॉल्टर दांतीसाक 2 घट्ट थाळयो आयच्या कवी गोश्टीचो विजेत कवी देव बरें करूं तर मग न्हू हांगासर ही पोएटिका 17वी कवी गोश्टी सोमता अवकाश दिल्या नवीन पेरेरे तुका देव बरें करूं थँक्यू